नमस्कार आणि सगळ्यांक येवकार आणि होळयेची होणुनीत परबी। तुमकां खबरच आसा, होळी हो सण रंगाचो, सगळ्यांच्या आवडटेचो। तुमच्या जीवनात अशेच वेगवेगळे रंग येवनी हीच ईश्वर चरणी माझी प्रार्थना। जेन्ना आमी होळयेचे रंग निवडटात तेन्ना आमी सदांच चित्ता हो म्हाजो रंग आवडटा, तो म्हाजो रंग आवडटा, आणि ताच्या बरोबर हे चित्ता की हो रंग खरंच नॅचरल आसा का तातून कितें तरी रसायन मेळयल्लें आसा। आणि सदांच आमी निवड करता ती नॅचरल रंगाची, कित्याक तर आमच्या जिवनात आमच्या शरिरार ताचो कांयच इफेक्ट जावचो न्हय म्हण। पण आमी केन्ना चिंतला हे दुनिया, हे जग इतले कलरिंग आसा, इतले रंगीत आसा की हातून खरे रंग खंयचो आणि खोटो रंग खंयचो हे वळखप खूब कठीण जाल्लें आसा। खरेंच ही दुनिया इतली रंगीत आसा की तातूंतले रंग वळखप इतले कठीण जाल्ले आसा की सांगू शकना। मनशाचे तर रंग हजार जाल्ले आसा की ताचो खरो रंग खंयचो आणि खोटो रंग खंयचो हे साफ कळपाक मुश्कील। तर जागे जायात आणि वळखात ताचो खरो रंग खंयचो, मनशाचो खोटो रंग खंयचो, जाल्यारूच आमी आयुष्यात प्रत्येक दीस ही होळी मनयतले। ना जाल्यार आमच्या आयुष्य आमच्या हातीन आमी उद्ध्वस्त करतले। तर उठात, जागे जायात आणि ह्या जगाचो खरो रंग खंयचो, मनशाचो खरो रंग खंयचो तो वळखपाक शिकात। चलात जागे जायात।